Praise the Lord. Hallelujah. 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 Argan tuka sumya Jesu. Hoglap tuka sumya Jesu. Naman tuka sumya Jesu. Vandan tuka sumya Jesu. महिमा तुका सौम्या जेजू स्तुति तुका सौम्या जेजू जय जय तुका सौम्या जेजू हालेलुया 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 हावन सतानी वाट म्हणल्या जेजू म्हाका तुज्या जिवितान भर हावस पुन्हा जीवनपण म्हणल्या जेजू म्हाका तुज्या वेंगेन धर देवाक तुमी लागीं सरा तो तुमकां लागीं सरतालो ताका तुमी मेळूंक येया तो तुमकां उखल धरतालो हांवून सतानी वाट म्हणल्या जेजू म्हाका तुज्या जिवितान भर हांवूच पुन्हा जीवनपण म्हणल्या जेजू म्हाका तुज्या वेंगेन धर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. होय मोगाच्या न्हू आज आमी जेजू जिविताची वाट म्हणच्या विशयांत थोडीशी देवाची उतरां जाणा जावया. हांवूच सत आनी वाट जेजू म्हणटा. म्हज्या मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यांनी बापासाशी वसूंक जायना म्हणून जेजू आमकां कळोवन दिता. होय जेजू शिवाय आमकां कोणाकय बापासाशी वसूंक जायना. बाप तो सर्गींच्या राजांत आसा तशें जेजू ताचो पूत ह्या संवसाराक आयिल्लो आमच्या बसत आनी ताचे शिवाय ताची वळख जाल्ल्या शिवाय आमकां सर्गींचें राज जोडूंक जायना. जेजू सांगता आमी सर्गींच्या राजांत रावूंकय जायना, ताच्या जेवणांत आमी भाग घेवंकय जायना. कित्याक जुवांच्या 14 अवस्वरांत आमी पळया. जुवांचो अवस्वर 14 आनी वड 6 7. तोमास जेजू म्हणटा सुम्या तूं खंय वताय आनी खंयच्या वाटेन तुवें वयची वाट आमकां कशी जाणा जावची. तेन्ना जेजू सांगता अवस्वर 6 John chapter 14 verses 6 and 7. जेजू ताका जाप दिली हांवच वाट सत आनी जिवीत म्हज्या मरिफात गेल्ल्या शिवाय कोणाच्यांनी बापा सरशीं वसूंक जायना. होय हांवच सत वाट आनी जिवीत म्हज्या शिवाय कोणाच्यांनी बापा सरशीं वसूंक जायना. कित्याक जेजू आमकां सत दाखोवंक आनी वाट सताची वाट सर्गींच्या राजाची वाट आमकां दाखोवंक म्हूण ह्या संवसाराक आयिल्लो. आनी ताका आमी वळखल्या शिवाय ताका जाणा जाल्ल्या शिवाय आमी खंडीत जावन सर्गींच्या राजांत आसल्या त्या बापाक वळखूंक जायना. आमी खंय आतां एक फंक्शनाक गेल्या तेन्ना पळयता कोण म्हूण एक भुरगो मेळ्ळो तर तो अमोक मनशा बरेन दिसता. होय हांवें चिंतलें हांव उरलेलो ताचोच पूत तो म्हणून न्हय गे आमकां ताचो मुखामळ पळयल्यार ताच्या बापाय पळयल्ल्या बरेन जाता. आनी तशेंच आज आमी तर जेजू पळयलें तर बापाक आमी पळयला म्हणून जेजू आमकां सांगून दिता तुमी म्हाका वळखतात देखून म्हज्या बापाकय तुमी वळखतात. होय केदाळाय तर आमी एकल्याक वळखतात जाल्यार ताच्या बापा बरेन ताचे मुस्कार ताचे मुखामळ ताचे दोळे ताचे कान सगळे आसतात. पळयतना आमी हाचो अमकेचो पूत म्हूण आमी ताका वळखता आनी ताच्या कडेन उलयता. पूण ह्या फुडां ताका तुमी वळखतात आनी ताका तुमी पळयला. कोणें जेजूक पळयला ताणें बापाक पळयला म्हणटा. तर जेजूक आमी पयलें वळखूंक जाय. आमी ताची वाट आमी वळखून घेवंक जाय. ताच्या वाटेन आमी चलूंक जाय. तेन्ना तो आमकां बापाक आमी पळयल्ले जाता आनी बापा थंय आमी एकवटलेल्या बरी जाता. कित्याक तो ताचोच खाशा मोगाचो पूत जावन जेजू ह्या संवसाराक आयलो आनी आमकां जिवीत दिवंक सस्नीक जिवीत दिवंक सस्नीक जिविताच्या सुखाक आमकां आपूण व्हरूंक ती जिविताची वाट सताची वाट आमकां दाखोवंक म्हूण तो आयल्लो. आनी ताणें आमच्या पासून मस्त कश्ट जोडले आनी तो मस्त कश्टार पडलो आनी आमकां ताणें सताची वाट शिकयली. ताणें सगळ्यांक ताणें ताच्या गोपांत वडूंक ताणें हांगा प्रयत्न केलें आनी पूण लोक ताका वळखलो ना आनी लोक ताका खुरसावंक तयार लागलो. पूण हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव जो कोण म्हाका सत म्हणटा
सत म्हणता तो मरात जाल्यार जियेतलो. हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. आनी कोण म्हाका सत म्हणता तो मरात जाल्यार जियेतलो म्हणून जेजूचे उतार सांगता. जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 25 to 27. जुवांव चॅप्टर 11 आनी वड 25 तावन 27 पर्यंत. वय हांगा जेजू सांगता हांवच पुनर्जीवनपण आनी जीव. जो कोण म्हाका सत म्हणता तो मरात जाल्यार जियेतलो. हांगा लाजराक फोंडान दवरून 4 दीस जाल्ले. लाजर थंय लागशिल्ल्या गांवांत आसलो तरी जेजू 4 दिसां उपरांत ताच्या घरा पावलो आनी मार्ताक तो अशें सांगता. मार्ता, हांवच पुनर्जीवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हाका पत्यता तो मेल्यार जियेतलो. वय आमी हांगा पळयता जाल्यार जेजूचें उतार अशें आसा. खंडीत जावन ही कूड आमची आसा हांगाच मरण पावची आनी आमचो आत्मो आसा जिविताच्या वाटांनी चलून जिवीत सासणीक जिविताक पावच्याच आसलो. कित्याक पुनर्जीवनपण आनी जीव. कोण हांगा मेला तो आनी मरच्या पयलें तर जीव आसतनाच जेजूक पातयता, जेजूचेर भरोसो दवरता, जेजूचेर भावट दवरता, तो ताची कूड मेले तरी ताचो आत्मो जियेतलो म्हणटा देवाचें उतार. आनी जो कोण जिवंत आसा, आतां कोण हांगा जिवंत आसा आनी म्हाका सत म्हणता, कोण म्हाका सत म्हणता, म्हजेर थीर भरोसो दवरता, शेवट पर्यंत म्हजेर भरोसो दवरून कोण जियेता तो सस्नाक मरचो ना म्हणून जेजू आमकां हांगा सांगता. कित्याक तर हांगा आमी बरोवसून जेजूचेर पातयेवन आमी तर जियेता जाल्यार आमी खंडीत जावन मरना म्हणून जेजूचें उतार आमकां सांगता. कित्याक आमी आयिल्ले हांगा देवाची खुशी करूंक, बगार न्हय आमची खुशी करूंक. आमची खुशी करूंक गेल्यार खंडीत जावन आमी ह्या संवसारान मरतले. जिवीत आमकां जोडूंक जावचें ना. पूण जेजूचेर भरोसो दवरल्यार, जेजू थंय आमी एकवटल्यार खंडीत आमी सासणीक जिविताक पावतले आनी सासणीक सुखांत आमी जेजू सरशी सांगता आसतले. कित्याक आमी तर जेजूक वळखता जाल्यार पूण आमी देवाकी वळखता म्हणून हांगा पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. जाकोबाच्या पुस्तकांत बरयला, देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. चॅप्टर 4 वर्सेस 8 to 10. चॅप्टर 4 वर्सेस 8 to 10. अवस्वर जाकोबाच्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वड 8 to 10. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. देवाक आमी लागीं सरूंक जाय. देवाक आमी सदांच देवा उगडास दवरूंक जाय. देवा थंय आमी सदांच एकवटून रावूंक आसूंक जाय. कित्याक सदांच आमी मागण्यान ताचो आमी उगडास करूंक जाय. ताचे थंय आमी लागीं सरूंक जायची. सदांच आमी लागीं सरले तेन्ना देव आमकां तोय लागीं सरता, तोय आमकां पळयता. ह्यो म्हजो भुरगो म्हज्या कडेन मागून आसा, सदांच म्हज्या थंय बरो विश्वास दवरून आसा, म्हाका सदांच पळोवंक आशेता. कित्याक तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया. तुमी पातक्यान तुमचे हात धुया. तर आमी आमचे हात धुवचे म्हणल्यार आतां ही मारीची पिडा आयल्यार तशें आमी सदांच हात धुल्यार जालें की ते हात धुल्यार खाली हात मात नितळ जातात. पूण हांगा पातक्यान तुमचे हात धुया. तुमचे हात धुया म्हणल्यार आमचे काळीज पश्चाताप पावन नितळ करीचे म्हणटा देवाचें उतार. कित्याक दोड्या मनाचो न्हू तुमचे अंतस्करण नितळ करा. हांगा सांगता दोड्या मनाचो न्हू, दोन दोणी पांय दवरलेले न्हू, दोन मनां करतले न्हू, दोन थर चिंतले न्हू, दोन थरांचे कामां करतले न्हू. तुमी तुमचे अंतस्करणां नितळ करा. आमच्या अंतस्करणान कितलें कापट आसा, कितलें पातकां आसात, कितें खोटेपण आसा तें सगळें आमी नितळ करूंक जाय. देवाच्या रक्तान आमी नितळ करूंक जाय. आमी पश्चाताप पावूंक जाय. आमी दूख धरूंक जाय म्हूण देवाचें उतर आमकां सांगता. खंत करा आनी दुखेस्त जाया. आमच्या पातकां खातीर आमी खंत करीचे आनी दुखेस्त जायचे. अंतस्करणान रडा आनी रडा. तुमचो हांसो दुखान आनी तुमची खुशालकाय खंतींत बदलूं. आमचो हांसो म्हणजे आमच्या त्या पातकांच्या दुखान आमी बदलूंक आसात आनी आमची खुशालकाय आमी संतोश आमचो दादोसकाय ह्या संवसारान आमी दादोसकाय बगली आमची
खुशी म्हणजे आसा ती खंतीन आमी बदलूंक आसा. कित्याक सोम्या समोर तुमकांच खालती करा. वय आज आमी सोम्या मुखार आमकां आमची पातकां ताच्या पांयां तळा दवरून आमची पातकां ताच्या रक्तान धुवन काडूंक आमी प्रयत्न करून आमी आमकांच खालती करूंक आसा. आनी तो आमकां उंच उबारतलो. आमी जर खालतीन जाल्यार देव आमकां उंच उबारता. कोण तो पयलोच वर्तो जावंक आशिता ताका देव खालतो करता. आनी कोण तो देवा मुखार खालतो जाता तो ताका देव उंच उबारता. केदोळे आमी देवा मुखार ल्हान जावंक जाय. हर एक मनशा मुखार संवसारांत आमी सदांच ल्हान जावंक जाय. कित्याक देव आमकां उंच उबारता, देव आमकां वर्तो करता. कित्याक आमी देवाक वर्ते जावंक आसा आनी देवाक आमी उंच उबारूंक आसा. तेन्ना मात आमकां देव ताच्या गोपांत आमकां राखून व्हरता आनी ताच्या गोपांत आमकां सदांच दवरूंक आशेता. कित्याक तो आमची सदांच आमचो मोग करता. आमचो केन्ना आमकां विसरूंक तो आशेना. कित्याक सदांच आमचे थंय तो रावूंक आशेता. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी पळया. इसायाच्या प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी इसाया चॅप्टर 49 इसाया चॅप्टर 49 वर्सेस 15 and 16. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अवस्वर 49 आनी ओळ आसा 15 आनी 16. आमकां केन्नाच जेजू विसरना म्हणून सांगता. कित्याक तो आमच्या सांगाता रावता, ताच्या भुरग्यांची तो जतन घेता. एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक विसरत गाय, आपल्या कुशवाच्या भुरग्याची ती दया करची ना गाय. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो ना. एक स्त्री दुधाच्या बाळाक विसरत गाय. वय आयच्या काळार एक स्त्री आपल्या दुधाच्या बाळाक ह्या आपल्यान जल्म दिल्ल्या भुरग्याक ती विसरता. कित्याक आज संवसारांत जायतें घडून आसा. कोण आसा खंय रानांत सोडून येता, खंय गटारांत घालता भुरग्याक आपल्या जल्म दिल्ल्या वेळार, आनी थोडे खंय कचऱ्या डब्यान घालता, थोडे खंय आश्रमांत सोडतात आनी थोडी खंय रस्त्या सायडीनी सोडून वतात. कित्याक आपल्या जल्म दिल्ल्या कश्टांनी जल्म दिल्ल्या त्या भुरग्याक ती विसरतात. पूण अशेंच एक घडीच थोड्या वर्सां पयलीं आमच्या ज्या गांवांत चल्लेले एक आवय आनी धूव रिक्षार एक कडेन गुरवार आसले ताच्यान धूव आनी ती गेली एक रिक्षार वचून रानांत वचून घेवन त्या भुरग्याक जल्म दिलो आनी ती रानांत थंयच ताका सोडली आनी आयली. दुसरे दीस ते पोलिसांक कळलें आनी पोलीस तांच्या घरा वचून ते भुरगें खंय तुमी सोडला थंय आमकां दाखया म्हणून ते तांकां आपून घेवन गेले. पूण ते भुरगें थंय वयतना पयल्या दिसान दुसरे दिसवर एक जिवंतच आसलें. पळया आमची एक जल्म दिल्ली आवय विसरत, पूण देव आमकां विसरना म्हणून हांगा सांगता. पूण ती पर्यंत विसरत जाल्यार हांव तुका विसरचो म्हणून सांगता. पळया देव आमकां कितलो आमचे वयर ताचो दोळो दवरून आसता आनी कितले आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून हातूंच कळटा. कित्याक 2 दिसांनी त्या रानांत त्या भुरग्याक सोडून येयल्ली खंयच्याय जानवरान कोणेय ताका ढासून खावंक ना आनी थंयच्या थंय तें भुरगें वेताना रडतच आसलें हें. पळया जेजू आमचो मोग करतना आमकां सगळें बचावेची आमकां सगळी देणी आमकां जेजू थंय मेळटात आनी सगळें आमकां देवूच आमकां बचाव करता. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळाताचेर बरयलां. जेजू कितें सांगता हांगा सरस्पर देव सांगता तुजें नांव म्हज्या तळाताच्या हाताचेर हांवें बरयलां. वय आज जेजून आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळाताचेर बरयल्ल्याक आज आमी हांगा जिवंत आसा. ताची भुरगीं ताणें खरें घेतलां, ताची भुरगीं जावन ताणें आमकां विंचून काडल्यात आनी आमचें नांव सदांच ताच्या हाताच्या तळाताचेर आसतलें. आमचें कश्ट सूख आमचें सगळें अनवर आमची पिडा शिडा सगळी तो जाणा. म्हणजे तो सगळे ताचे आमचे वणटी आमचे कश्टांचे वणटी तो जाणा आसा. कित्याक ताणें आमकां आवयच्या कुशव्यांत आसतनाच तो आमकां जाणा आसतलो. तो भुंयचेर आमी जल्म घेतात आमी कितें जाता आनी कितें करतलें कशें आसतलें म्हूण तो जाणा आसता. तुज्यो वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. वय जेजू सांगता प्रेज द लॉर्ड तुजे सदांच कश्ट आनी सगळें तुजें अनवर सगळें तुजी सूख दूख सगळें हांव पयलेंच जाणा सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसत आनी तो आमकां हर एक कश्ट अनवरांतले तो राखता आनी आमकां सांबाळटा. कित्याक
तो ताची भुरगीं आमकां करंयोक अशें येता. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमी तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय मागयेत तें तुमकां हांव दिता म्हणटा. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमी कितेंय मागल्यार हांव तुमकां दिता म्हूण सांगता. जोआचें पुस्तक अवस्वर परत 15 काडया. अवस्वर 15 जॉन चॅप्टर 15 वर्सेस 7 to 10. वर्सेस 7 to 10. तुमी मुजे थंय रावशात जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत. वय जेजू थंय आमी सदांच तर रावता जाल्यार जेजू थंय आमी बरो संबंद तेजो थंय आमी सदांच जेजूचो मोग करता जाल्यार आनी ताणें दिल्ले उतरां पवित्र पुस्तकांत सगळीं उतरां सगळो पवित्र पुस्तक जेजूचो जावन आसा आनी तो आमकां त्या उतरां प्रमाणे त्या कायद्या प्रमाणे त्या उपदेशां प्रमाणे आमी तो रावतात जाल्यार आमी कितेंय मागल्यार जेजू आमकां दिता म्हणून सांगता. कितेंय मागल्यार म्हणल्यार आमी पयलें चिंताव आमकां संवसारांत कितें जायचें, आमी हांगा कशें रावचें, आमकां कालें जायचें म्हणून आमी मागीचें म्हणून आमी पयलें चिंता. पूण तशें न्ही. जेजू सांगता हे तुमकां न्ही हांगा आमी आमची ग्रेस्तकाय आमची दादोसकाय आमकां आमच्या भुरग्यांक बरें काम आमच्या भुरग्यांक बरी सैरीक आमकां बरो मस्त जागो आनी आमकां मस्त पयशे हें पयलें आमच्या मतीन येता. कित्याक आमी संवसाराचें जाल्ल्या खातीर आमी संवसाराचें पयलें चिंताव आनी आमकां संवसारांत कितें जायचें मरच्या पयलें तें सगळें आमी चिंताव. खंडीत जावन देव सांगता तें न्ही. जेजू हांगा सांगता आमकां कितेंय मागशेत जाल्यार तुमकां मागयेत हांव दितलो म्हणटा. कितें मागयात म्हणल्यार हांगा आसा आमकां आत्मीक जिविताक जाय जाल्लें. आत्मीक जिविताक जाय जाल्लें आमी कितेंय मागयेत. बरी जाणवाय आनी बरी जाणवाय सांगता आमी बरेपण आनी सगळें आमकां जाय जाल्लें हर एक कितें आसा तें सगळें आमी मागल्यार तर सासणीक जिविताक कितें जाय तें आमी मागलें जाल्यार आमकां खंडीत देव दिता. बरी देणी ही सगळीं आमी मागूंक जाय. कित्याक ही सगळीं आमी तर जेजूच्या खुशे खातीर जेजूच्या सेवे खातीर तर उपयोग करता जाल्यार जेजूक महिमा जातात. म्हाका महिमा जातात म्हणून जेजू सांगता तुमकां तें मेळटलें. तुमी येतेश्ट फळ दिवन म्हजें सीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा प्रगट जातात. वय तर आमी देणी ही जाणवाय आमी मागून घेतली तर सासणीक जिविताची देवा खातीर देवाच्या योजने खातीर देवाच्या सेवे खातीर तर आमी मागली तर बापाक आमच्या जेजू क्रिस्ताक महिमा जातात. आमी तर हांगा जेजू क्रिस्ताची महिमा गाजोवच्या खातीर आमी हें हांगा आमी सगळें जेजू खातीर मागूंक आसा. न्हय आमकां संवसाराक कितें जायचें संवसाराची खुशालकाये खातीर आमकां कितें जायचें तें न्ही. तर जेजूच्या महिमे खातीर आमी कितें करता जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत सगळें हांगा मेळटा. सगळें आमचें संतोश दादोसकाय खुशालकाय मोग बरेपण धैर्य बळ घटाय जाणवाय सगळें आमकां ह्या संवसाराक कितें जाय तीय मेळटा. पयलें आमी मागूंक जाय देवाची खुशी कितें करूंक आसा तें आमी मागूंक जाय. तेन्ना आमकां सगळें मेळटलें. जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. कसो जेजून ताच्या मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलें आनी ताचो बापान मोग केल्लो तरी ताका ह्या संवसाराक ताच्या भुरग्यां पासून ताणें हांगा ह्या संवसाराक आमकां धाडलें. तसोच जेजूय आमचो मोग करता. जेजू आमचो मोग करता म्हणून आमकां सांगता तुमी म्हज्या मोगांत रावा जाय तशेंच आमी ताच्या मोगान रावचें. जेजू कशें सरस्वर बापाच्या मोगान रावला. तो निमाणेवर एक भावार्थान थीर रावन घट आसलो. कित्याक जे देवाचें योजन तो हांगा जारी करचेर आसलो आनी सगळें ताणें जारी केलें. खुर्साच्या मरणा पर्यंत मन पुनर्जीवनपणा पर्यंत ताणें जेजूचें तें सर्वेस्पराचें योजन कितें आसलें तें ताणें जारी केलें. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगान हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. हय देवाचे उपदेश जेजून कशें पाळन आमकां हांगा ते उपदेश आमकां शिकयले गी तशेंच आमी ते उपदेश पाळन जेजूच्या मोगांत आमी रावल्या जाल्यार आमच्या मोगांत जेजूय रावतलो आनी आमकां कितें जाय तें सगळें मागलें आमकां दितालो.
आनी तीच सर्गींची वाट, सर्गींच्या राजाची वाट आमकां ती पळोवंक मेळटली आनी आमकां आमचे जिवितान आमकां धादोसकाय मेळटली. कित्याक सर्वेस्पराक आमी भिवून रावूंक जाय. सदांच आमी सर्वेस्पराचें काम करूंक जाय. सर्वेस्परा कडेन मागूंक जाय आनी ताका भिवून आमी हांगा ह्या संवसारान चलोवंक जाय. शिराकाच्या पुस्तकान अवस्वर आमी 2 पळया. शिराकाच्या पुस्तकान अवस्वर 2 वळ 7 ta 9. शिराक चॅप्टर 2 वर्सेस 7 to 9. सर्वेस्पराक भियेतले न्हू, ताचे काकुळतीचेर भरवसो दवरा. वय प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सर्वेस्पराचे उपादेश पाळटले न्हू. सर्वेस्पराक भियेतले न्हू म्हणल्यार सर्वेस्पराचे उपादेश पाळून सर्वेस्पराच्या योजनांत भागी जावन आनी सर्वेस्पराचेर भरवसो दवरून आमी रावतल्यांक सर्वेस्पराची काकुळट आमकां मेळटा आनी त्या काकुळटीचेर आमी सदांच भरवसो दवरून जियोंक जायची. तुमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरी नाकात. वय आमकां आसा देवान शिकयल्ली एकच वाट, सर्गींची वाट, सस्नीक जिविताची वाट. त्या वाटेन थावन आमी आड खंयच्याय वाटेन घुंवनाशें. म्हणजे सैतानान दाखयल्ल्या वाटेन ह्या आमकां आनी कोण मनीस आमकां दाखोवन दिता त्या वाटेन आमी चलनाशें. कित्याक आजकाल आमी सगळ्यांनी तेणें आमकां आमच्या पासत मागल्यार आमकां मेळटा, आनी कोणें आमकां मागल्यार मेळटा, आनी खंय आमी गेल्यार आमकां मेळटा, आनी खंयच्या कडेन गेल्यार आमकां मेळटा, आमी अन्य देवाच्या मनशांक धरल्यार आमकां मेळटा म्हूण आमकां काकूळ मेळटा म्हूण आमी थंय नाल्यार आमकां खंडीत ती काकूळ, देवाची काकूळ आमकां मेळना. ताच्या बदला आमकां देवाचो शिराप देंवन येता आनी तो शिराप आमकां ह्या संवसारान अडचणेक घालता. त्या खातीर आड वांकडी वाट तुमी धरी नाकात म्हणटा. सर्वेस्पराक भियेतले न्हू, ताचेर विश्वास दवरा, ताचेर भावार्थ दवरा. सदांच ताचेर भावार्थ दवरून विश्वासान आमी तर जियेता जाल्यार आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. तर आमी सदांच त्या वाटेन जियेता जाल्यार देवा थावन आमकां मेळचें तें इनाम चुकचें ना. ताचे थावन मेळचो तो आमकां सर्गींच्या राजान तो ससनाचो मुकुट खंडीत आमकां मेळटलो. सर्वेस्पराक भियेतले न्हू, बऱ्या वस्तूक ससनाच्या संतोशाक आनी काकुळटीक आशून रावा. जेजूचे उपादेश पाळटले न्हू, देवाचे योजनाक भिवन योजना प्रकार चलतले न्हू, बऱ्या वस्तूंक देवान दिल्ल्या बऱ्या वस्तूंक ससनीक सुखाक ससनीच्या जिविताक कितें आमकां जाय तें बरें करूंक आशेतल्या त्या वस्तूक ससनाच्या संतोशाक आनी काकुळटीक आशून रावा. ससनाच्या संतोशाक आनी ससनाच्या जिविताच्या नव्या जिवनाक कशें आमी जेजू रुपांतर जालो, मेलो आनी तो तिसरे दिसा पुनर्जीवनपण जालो आनी तो रुपांतर जावन सर्गींच्या राजांत सर्वेस्पराच्या कुशीन बसला. तशेंच आमकां तो रुपांतर करता. तशें जाल्यार ससनाच्या संतोशाक आनी देवाच्या काकुळटेक आमी आशेवन रावचे आनी पातयेवन रावचे. दृढ मन आमी करून देवा थंय मात्र आमी सदांच एकवटान रावंक जाय. तेन्ना मात्र आमकां ह्यो मुकुट मेळटा, हें इनाम आमकां देव दिता. जुवांच्या अवस्वरांत वळ 16 त्याच जुवांच्या अवस्वरांत वळ 16 आनी अवस्वर 16 आनी वळ 33. म्हजे थंय समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. म्हजे थंय समाधान मेळच्या खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सदांच सांगल्यात आनी सदांच तुमचे मुखार दवरलेले आसात. वा ह्यो पवित्र पुस्तक म्हणजे देवान आमकां दिल्लेल्यो हर जाणवायांची सकत ती जावन आसा देवान आमकां दिल्ली. म्हजे थंय समाधान तुमकां मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां कश्ट खंत बेजाराय सदांच आसतली. वय जेजू आमकां सांगता आमकां ह्या संवसारान कश्ट, असमाधान, शांती, असमाधान आनी बेजाराय सांगाताच अनवरां, पिडा शिडा सदांच आमकां आसतलीच. पूण हीच पिडा खंत, असमाधान, बेजाराय आमच्या आत्म्याक येनाशें आमी सदांच देवा कडेन मागूंक जायची. देवा थावन आमी सदांच शांती समाधानाचो कुंवर जाल्ल्या ताचे थावन आमी हें सदांच खाण घेवंक जायची. आमकां शांती आनी समाधान ह्या संवसारान आमकां मेळ्ळी जाल्यार मुखल्या आमच्या जिवितान
ती खंडीत जावन मेळटली. कित्याक धैर्य घेया म्हणटा जेजू आमचे कडेन. आनी हांवें संवसाराचेर जैत वेला, हांवें संवसाराचेर जैत वेला. देवान जेजून कुसार म्हूण आमच्या सक्टामसा तेणें जैत वेलें. तेंच जैत जेजू आमकां दिवंक आसता आनी तें जैत आमकां खंडीत जावन मेळटलें म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. किर्तनांत आमी पळया, किर्तनकार सांगता जो मनीस सर्वस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. कीर्तन 128, कीर्तन 128 वर्स 1 to 4. कीर्तन 128 128 आनी 1 थान पळया. जो मनीस सर्वस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. वय सर्वेस्पराक कोण भियेता, सर्वेस्पराच्या वाटांनी चलता, सर्वेस्पराच्या सताच्या नितीच्या वाटांनी चलता, ताचे उपादेश कोण पाळटा, त्याच्या उपादेशांक कोण भाग घेता, कोण मान दिता आनी कोण तकली बागोयता आनी हंकारान चलनासतना बऱ्या वाटेन आनी सताच्या वाटेन तो चलता तो भागी म्हणून सांगता. कित्याक तुज्या हाताच्या वावराचो फळ तुका खावंक मेळटलो, तुज्या हाताचो बरो फळ तुका खावंक मेळटलो. न्हय तुवें आड वाटेन आदारलेलो, 8 वाटेन कमयलेलो फळ न्हय, बरो देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलो फळ आमकां खावंक मेळटलो म्हणजे सर्वेस्पराचें उतर सांगता. सूख संतोष तूं भोगूंक पावतलें, सूख संतोष शांती समाधान सगळें आमी भोगूंक पावतलें म्हणून देवाचें उतर सांगता. तुज्या घरा भितर तुजी पतीण बळादीक दाखवली सारकी जातली. आमच्या घरांत, आमच्या कुटुंबांत आमची पतीण या आमचो घोव या आमच्या कुटुंबांत सगळें कुटांब फळादीक दाखवाली बरी. वय एक दाखवालाचं सशी वयर येयचे जाल्यार आमी पयले तें कातरून ताका माटो करून तेजे फांटे कातरून ताका बरें करून सोडून दिजे. उपरांत नलू घालून ताका आमी बरें उदक घाल्यार बरी दाखवालान ती आमकां दिताली. तशेंच आमच्या घरांत सदांच आमी जेजू थंय एकवटून रावल्यार, जेजू थंय आमी रावल्यार, पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी तर जियेल्यार आमी या दाखवाली बरी जाताली. आनी तुज्या मेजा भोंवती तुजी भुरगीं जैतुनाच्या फांट्या सारकीं सदांच जेजूची भुरगीं जावन, देवाच्या भिरांतेची भुरगीं जावन आमची भुरगीं, आमचे कुटांब, आमचे बायल या आमचो घोव आमी सदांच जिवंक शकतले. कित्याक सर्वेस्परा भिवन चलतल्यांक असलें भाग फाव जाता. वय देवाच्या सताच्या वाटेन, उजवाडाच्या वाटेन चलतल्यांक असलें भाग फाव जाता म्हणून जेजू आमकां हांगा दाखोवन दिता. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या हर एक उतरांनी आमकां देव जेजू आमकां सर्वेस्पर देव हें सगळें आमकां दाखोवन दिता. कित्याक सदांच आमी खुशाली रावंक जाय, खळनासतना जेजू कडेन आमी मागूंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगता. तेसलोनीच्या पुस्तकांत वड 5 अवस्पर 5 आनी वड 16 थावन 18 पळया. 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. सदांच खुशाली जाया, खळनासतना मागा. वय तर आमी हांगा संतोशान शांती समाधानान एकामेका थंय आमचो मोग वांटून, एकामेका थंय आमचो मोग दाखोवन तर आमी जियेचे जाल्यार, सदांच खुशाली रावचे जाल्यार जेजू कडेन सदांच मागूंक आसा, एकामेकाचो मोग करूंक आसा, एकामेका थंय शांती समाधानान आमी जिवंक आसा, एकामेका आमी बक्षूंक आसा. तेन्ना मात आमी खुशालकायेन आनी संतोशान जिवंक जाता. खळनासतना मागूंक जाय, खळनासतना मागा म्हणटा देवाचें उतर. कित्याक तिंतू आमकां मेळचें समाधान, शांती, कृपा, देवाचें आशिर्वाद आनी दुसऱ्या खंयच्यान मेळना. तिंतू मेळची आमकां सकत, त्या सक्तीन आसचें सगळें आमकां मेळटा. कित्याक खळनासतना मागणें केल्यार जेजू कडेन सदांच आमी मागून रावल्यार आनी सदांच आमी गितां गावून, किर्तनां गावून तर रावल्या जाल्यार आमकां हें सगळें मेळटा. सर घडीतांनी देवाक अर्गां दिया, सर घडीतांनी, बऱ्या घडीतांनी, वायट घडीतांनी, हर एक घडीतांनी, सर अनवरांनी, सर कश्टांनी, सर दुखांनी आनी सर आमच्या पिडे शिडेन तर आमी देवाक दुसऱ्या नासतना तर देवाक आमी हर एक घडी तर आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. कित्याक सगळें आमच्या बऱ्याक म्हणून आमी चिंतूंक जाय. कित्याक देव सगळें जाणा.
तो सगळे आमचे कश्ट अनवरां आमचे सगळी पिडा शिडा तो जाणा. ही पिडा शिडा आमकां खाली कुडीक मात येता न्हय बगार आमच्या आत्म्याक. ती आत्म्याक आमकां ती पिडा लागना अशें आमी सदांच जेजू कडेन मागूंक जाय आनी सदांच जेजू सरशें आमी वचूंक जाय. देवा थंय आमी केदाराच पयस सरूंक नजो. कित्याक देवा थंय पयस सरल्यार आमकां सबाथराचे कश्ट अनवरां आमकां सदां आसतलेंच. पूण सदांच खंत बेजार आमकां आसतलें म्हूण देवाचें उतर सांगता. तशेंच सदांच घडीत आनी आमी जेजूक आमी अर्गां दिवंक जाय. अर्गां दिल्ल्या तेन्ना आमकां सगळे आमकां जेजू थंय मेळटा. आनी जेजू हे मात्र आमकां आशेता आमचे थंय आशेता. क्रिस्त जेजूचे एकवटान आसलेल्या तुमचे थंय देवाक इतलें जायचें पळय. जेजू हे मात्र आमकां आशेता. जेजू थंय आमी पयस सरचें आमकां जेजू केन्नाय आशेना. कित्याक ताणें आमकां विंचला ताच्या सर्गींच्या सुखाक आमी पावूंक, ताचे थंय आमी एकवटून रावूंक, ताचे थंय आमी शांती समाधान जोडूंक, ताचे थंय आमी सदांच जियोन ताचे वाटांनी चलूंक आनी ताचे उपादेश पाळून आमी ताच्या सर्गींच्या सुखाक पावूंक. तशेंच ताचे उपादेश आमी ह्या सगळ्या संवसारार गाजोवंक आनी तातूंत देवाक महिमा हाडूंक म्हूण ताणें आमकां विंचल्यात. त्या खातीर आमी सदांच जेजू कडेन मागूंक जाय. सदांच मागून आमी ताचे थंय भियान आमी बरी जिणी जिवंक जाय. कित्याक तोच जावन आसा सर्गींच्या राजाची वाट सत आनी जिवीत जावन आसा. हें आमी पयलें जोडूंक जायचें. म्हणून आमी हर एक घडी आमी जेजू कडेन मागया. आमी शांती समाधान रावया. आमच्या कुटुंबाक सांगाता घेवन आमी सदांच मागया. कुटुंबांत आमी सदांच मागल्यार आमचे कुटुंब आमच्या सांगाता एकवटान जियेतात आनी देवाच्या आशिर्वादान भरता आनी आमकां सदांच सूख शांती समाधान ह्या संवसारांतच मेळटा. आनी संवसाराचें शांती समाधान आमच्या आत्म्याक सर्गींच्या सुखाक सर्गींच्या राजाक सस्नीक जिविताक आमकां व्हरून पावूंक ते वाट करून दाखयता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.